असा उपरांत तुमकां येवकार। सत्तरीतल्या गरीब जनतेकडेन आपलो लागींचो संबंध आसा आनी तांचे खातीर भलायकीच्या मळार जायत्यो गजाली करपाक यत्नशील आसा म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयल्यात। फुडल्या सप्तकाच्यान सत्तरी आनी उसगांव वाठारांतल्या लोकां खातीर भलायकी शिबिरां आयोजीत करतलो म्हूण मंत्र्यान सांगलां। पर्येच्या RDX गोवा खातीर निलेश परवार। आता हांव पळयता की सगळीकडे आमी जे कार्यक्रम चल्ल्या आता पर्ये आहेत हांगा आयले त्याच बरोबर हे तांकां जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता ते इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर बी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लक्ष दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा, कित्याक सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट जाता हांगा, कसलेंच राजकारण हेतू न आसता, सगळे यूथ एकत्र येता, ती एकदम बरी गोष्ट। आनी म्हाका खूब खुशी जाता तेंचे मदीं आयज हांगा येवन एन खात्री आहा की ह्याच तरेन ते फुडें व्हरतले। आतां तेणी म्हाका दिसता तुमी आयज पर्ये लेवलाचेर केला न्ही आनी मागीर ते म्हाका दिसता सत्तरी लेवलाचेर बी करपाची गरज आसा। डायरेक्ट दारार जर आरोग्य सेवा आनी लोकांक अवेरनेस प्रोग्राम जायना तर काय अर्थ ना मंत्री रावन। आनी म्हणूनच काल आमी मिटींग जाली, तूं आतां 2 मशिनाची विचारता तेच न्हू आनी ऑपरेशनां ल्हान ऑपरेशनां, ऑर्थोपेडीक ऑपरेशनां, ल्हान गोश्टी वाळपय जावंक जाय आनी ते आमी आमचो प्लॅन आशिल्लो 31 डिसेंबर, पण ते इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनाचे काय डिले जाल्ल्या कारणान काय मशिनरी बी हाडल्या, अल्ट्रासावंड मशीन हाडल्या, एक्सरे मशीन हाडल्या, सगळे जे कितें नाशिल्लें गेल्या 3-4 वर्सां ते सगळे उपलब्ध करून दिल्या, डॉक्टर बी उपलब्ध करून दिल्या, दीस बी घातला आमी आमच्या WhatsApp ग्रुपार हांवें शेअर केल्ले। पूण त्याच बरोबर आमी आतां थरयला, काल सरपंच बी आशिल्लो, दर आठवड्याक फुडल्या आठवड्याच्यान आमी कॅम्प्स तयार करतले, डेंटल कॅम्प्स, आय कॅम्प्स आनी सगळे तरेचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंचायतान वचून स्कुलान आमी ते कॅम्प्स करपाची आमी प्लॅनिंग केल्लें आसा। आनी हे केले शिवाय आमचो मनीस गरीब सत्तरीन ताका खबर नासता, काय भुरगे आतां फुडें सरल्या, पूण आमचो जो जनरल लोक हा ताका आपले जिवनाचे काय पर्वा ना, कारण तो दिवसाडेचेर आसता, तर आपल्या घरान पयसो कितलो येतलो सांजचो आनी कितें अशें जगाप तेजे चड लक्ष आसता, तो आनी बाकीच्या गोष्टीचेर आरोग्याचेर चड लक्ष नासता। म्हणून ह्याच तरेन मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आनी साहेबाच्या सहकार्यान आमी दोन्ही सत्तरी तालुक्यान उसगांव पयलीं आमी पायलट घेतला, म्हणजे सगळीकडे कॅम्प्स आमी घेतले। ह्या म्हयन्यान जाय ते आरोग्य क्षेत्रान वेगवेगळे मुख्यमंत्रीचे हस्ते आमी कामां आमी मार्गार लायतले। 350 कोटीचे हॉस्पिटलाचे पायाभरणी आतां हांव वयता 24 तारखेक युनियन मिनिस्टराक आपोवपाक, ते आमी चालू करता, कॅन्सराचे हॉस्पिटल चालू करता, सगळे पयशे आयल्या आनी ह्याच तरेन आमकां पावलां घेवंक जाय, म्हणजे लोकांक तेजो बेनिफीट गावतलो। आनी एक लक्षान भुरग्यांनी घेवंक जाय, हांव जेन्ना धडपडटा हे सगळे प्रकल्प फुडें व्हरपाक, जे इतले ते प्रकल्प माध्यमांतल्यान नोकऱ्यो तयार जाता। आमी आतां इतले म्हयने बसले आनी सगळे भुरगे उमेदीन रावल्या नोकऱ्यो केन्ना भायर सरतल्यो म्हणून, आनी हे केल्यारूच नोकऱ्यो जातल्यो।